संपलेल्या आंतोनिया लुईस हिच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयला. एथेरिया आनी राल्फ फेर्नांडीस तेच भाशेन संपलेल्या फ्रांसी कार्दोजो हिचे खातीर मीस पेटयला ताचे फॅमिली. आयज आपलो जोम दीस समरंभता लाविना बरेटो हिचे खातीर हे भाशेन ह्या मिसान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या बाबा भयणीनो, ह्या के सुमान आमी जायत्या वस्तूंचेर नियाळून आयज ह्या निमाण्या दिसा, ह्या सुमानाच्या निमाण्या दिसा ह्या देव मंदिरान ह्या आल्तारा समकार उबी रावल्या. जायते फावटी आमी प्रयत्न करता देवाच्या उतराचेर नियाळूंक, आनी दर दिसा जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर नियाळटा, जे जेजू आमकां सांगूंक सोदता त्या वस्तूचेर आमचें लक्ष घालून आमी ताका आमच्या जिविताचें समर्पण करता. पूण जायते फावटी आमी चुकता. त्या पातकांची दूख दवरुया आनी बापा कडेन भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारूंक सांगता. मनांत चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. त्या पासत भाग्यवती सदांच वाद तुवें सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, आमचो बाबाट गोरवांचो आनी मोग चडय आनी तुवें बासायलां तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्योन पावलून फिलिपकारांक बरयलेली चिठी वेले वाचप. भावा भयणांनो, कितेंय जावं बऱ्या वो वायट मनान कशे भाशेन क्रिस्त परगट जाता आनी हाकाच लागून हांव खुशाल आसा आनी हांव खुशाल रावतलों. कित्याक तुमच्या मागण्या वरवीं आनी जेजूच्या आत्म्याच्या आदारान ही म्हाका सुटका मेळूंक उपकारतले म्हूण हांव जाणा. म्हजो खतखतीत आंवडो आनी गोरवांचो होच की हांव कित्याय लोचयेक पडचो ना आनी हांव मोरूं वो जिवो आसूं सदांच आनी ओदीक करून आतां सगळ्या बोलान क्रिस्ताक म्हजे कुडीन महिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हटल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हटल्यार फायदो. अशें आसतना जीव म्हजे ओदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विचून काडचें तें म्हाका सोंसमना. दोनूय वाटांनी हांव वळोन वेता. एके वाटेन बेगीन हें जिवीत सोंपोवन क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम ओदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवो उरूंक
तुमचे पासत अदीक गरजेचे. तुमचे सुदारणे पासत आनी तुमच्या भारताचे खुशालकाये खातीर हांव जिवो उक्तलों आनी तुमचे मदें येतलो म्हूण हांव खात्रेन जाणा. आनी हे भाशेन हांव तुमचे मदें परतून येतच जेजू क्रिस्ताक म्हजे खातीर अदीक वाखाणूंक तुमकां आनीक एक कारण आसतलें. देवाचें उतर. सबाब देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. जशें मेरू ताणेता उदकाक व्हांवता झरींतल्यान तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. सबाब देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. ताचे मुखार वेतलो ताचें दर्शन घेतलो. सबाब देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. हेच मनान घडून कालीज म्हजें सुस्कारता. आत्मो लालेवून लालेता. देवाक म्हज्या अंतरेकता. सबाब देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. उकार सरेस्पराक जय जय समी म्हणटा. म्हजें झूम तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. सरेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे समे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एका सोनवारा दिसा फारिसेवांच्या कोणेकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेल्लो तेन्ना ते ताका तेडून पळयताले. पयले वयले जागे कशे भाशेन विंचून काडटाले ते पळोवन जेवणाक आपयलोल्यांक ताणें अशी एक बोपार सांगली. तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून पयले सुवातेर बसूं नाका, कित्याक तुजे होन मानादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें गोडेक आपयल्या जायत आनी तुमकां दोगांयकूय आपयल्यात तो थंय येवन तुका म्हणत, तुजी स्वात म्हाका दी. आनी तेन्ना लज जावन तुवें निमाणी स्वात घेवची पडत. देखून तुका कोण जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणे स्वातेर बस. तेन्ना तुका आपयला त्या मनशाक अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा, वयले स्वातेर वचून बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक बसलोल्या हुजीर तुका मान फावो जातलो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका दिसता. प्रियशा बाबा भयणीनो, जेजून आमच्या मुखार एक ल्हानशी गोत दवरल्या. तो म्हणटा, तूं गोरवान भरलोलो मनीस जालो जाल्यार तूं गोडेक पयलो हो मानाचो जागो तूं घेवंक सोदता. सपोज तूं गोरवान बरोवंक ना, तूं खालती मनीस आनी तूं वचून त्या पयल्या जाग्याचेर बसलो आनी तुका जाणें आपयलोलो ताणें तुका म्हणलें, बाबा हांगासरलो उठ आनी दुसऱ्या जाग्यार वच, जाल्यार कितें जातलें? एक खालती मनीस खंयसरूय बसलो जाल्यार
ताका वयर ताच्या मनान वयर सकयल जावचें ना, कित्याक तो मनान आनी काळजान घालपी. आयज जेजू जें उदाहरण दिता तें जावन आसा उदाहरण जे मनशाक आपल्या मनान आपल्या काळजान जी गोरवान भरलेली आसा तांकां. आनी पयल्या वाचपांत आमी आयकलां कशे भाशेन पावलू आमकां आपल्या जिविताचे आवंडे स्पश्ट तरेन सांगता. तो म्हणटा आपणाक जेजू सोशी वचूंक जाय. केन्ना काय म्हजें हें जिवीत संपून आपणें जेजू सामकार रावंक म्हज्या काळजान आशा आसा. पूण तो म्हणटा तेच भाशेन म्हाका तुमच्या सांगाता रावंक जाय, कित्याक म्हाका जो अणभवलेलो मोग आसा जेजूचो तो तुमकां वांटून गरज. हे पावलूचे आवंडे एक भाशेन तो आपल्या 3 वा 4 ह्या यात्रेंत संपूर्ण करता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, भाग्योन पावलू क्रिस्तांवांक जेजूचें उतर परगटूंक वावरूंक ना, पूण जांकां जेजू पावूंक ना, जांणी जेजूचें नांव आयकूंक ना, तांचे घरांत तांच्या जाग्यांनी तो गेलो. इतलें अवघड आसतना पासून ताणें जेजूचो मोग परगटूंक प्रयत्न केलो आनी आजून पासून ताच्या काळजान ही उर्बा आसलेली. तर आयज प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमकांय होवलो आमी दर दिसाक मिसान वांटो घेता, दर दिसा आमच्या घरांनी पवित्र पुस्तक वाचता, तेच रोजार करता, तेन्ना आमच्या सरभोंवतणी आसतल्या आमच्या फामिलीच्या सांगाता आमचो मोग कळेक वाडटा. आमचो जेजू आमच्या सांगाता आसता. तो जेजूचो मोग आमी दर आमच्या फामिलींनी अणभवता. होच मोग आमी दुसऱ्यांक वांटूंक गरज. तो मोग आमी जो अणभवता तो आमकांच दवरूंक न्हय, पूण दुसऱ्यांक आमी वांटूंक गरज. हें करूंक आमकां सगल्यांक ह्या दिसान गोठाय आनी बोड मागुया. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रस्त्यार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणांत तुवें आमकां दिलाय. तो वडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. शासनाच्या शासनाक देवाक जोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रस्त्यार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणांत तुवें आमकां दिलाय. तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवेलीन दिला मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. शासनाच्या शासनाक देवाक जोय. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुद्रदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी वैभीक आमच्या आनी आपली भुमी सुवेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोहिमेगोन देवा आमच्या बापाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सुबें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक कांय पात्रां.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशी आमी करूंक फावो सर्वेस्पराक पवित्र बाबा सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्वकांनी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोनवराचो सरेस्को तूं स्वर्ग आनी संसार कलाच्या वैभवांत मुसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे आमी येता ताका जय मुसर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन गोश्ट मरण सोंसुंकल्याचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुमची तेच बरी जेवण जातूच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें भोगसुणी मेळच्यार तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशा बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उदासाक करात पयलो बाबार्थाचो बूट परगटुया तुजें मरण आमी समरमता तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगडटा तुजें न्याक आमी ओतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी इसवरूंची काज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटल्या आमार सुमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विसरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो भाग्योन बापा फिलीप नेरी फेर्रांव आमचो पौली बापा सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडो पुनर्जीवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काम तांकां तुजे इश्टावतीन मेलेल्या समेस्तान तुजें पोट जरी तुमकां मोड पळय आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता पाद मारी देवाची माई संगती भाग्योन धर्मदूता भाग्योन सुजे आनी सोरकालीन कामानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तांकां वांटोली तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावून तांकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा सर्वोंदोर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन आमच्या सरुणाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोली प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया
आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य संख्याय तुझी खुशी स्वर्गात जाता खुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसो गांधी आणि आमी आमचे चुकऱ्यांक मुचता तशें आमची पातकां मोस आनी आमकां तांणी पडून नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुणाची जेजू क्रिस्ताच्या येण्यार आमी गोरवा शारांत रयता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय तुझ्या राजवटी पदवी आणि महिमान तुझी शासनाच्या शासनान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट कर आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जची येताय आनी राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनान आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं तुझे सगळ्यांक एकामेकाक मोगान शांती दिया देवाचे श्री संवसाराची पाप पडटली आमची कापकोर देवाचे श्री संवसाराचे पाप पडटली आमची कापकोर देवाचे श्री संवसाराचे पाप पडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटात शिरेच्या जेवणाक आपयल्या ही सुभागी सुम्या तुवें म्हजे पिकल्योचे म्हाका पावना पूण शेकात सुद्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थना जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बाबा तुझ्या संस्काराचो
आमकां परिपूर्ण फोड फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळटा. तुजे खुणे रुपान आमी समरुंगून घेतला तें ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गात सपूर्णायेन आमकां मेळोवचें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सुमे आसूं. सर्वोदयदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे